मॅम तुम्ही आज कलंगूट पोलीस स्टेशनान येयल्ले सिद्धी नाईक प्रकरणाचे फॉलोअप घेवपाक नेमके जाला की नाही कितें कळ्ळें? पळय सिद्धी नायकाक लागून आमी प्रत्येक फावटी हांगासर येतात. आतां फाटल्या दिसांनी कंप्लीट 1-1.5 म्हयनो जालो VIP कोण कोण येत आसा आनी हे लोक मोर्चा आनी हे बंदोबस्त ते म्हणून हे लोक बिजी आसा. हांवें हांकां कित्याक पुलीस डिपार्टमेंट आमकां खरेंच गरजेचें आसा म्हणून हांवें हांकां पाशियेस काडटा. पाशियेस काडले हांवें SPक सांगलें. SP सांगता म्हाका रापोजाक PIक मेळ म्हणून आनी PI सांगता ऑलरेडी तेजेर डिस्कस जाला आमी. बापायन जे लेटर दिल्ले तेजेर FIR करना म्हणटा तो. करना म्हणल्यार कित्याक लागून करना म्हणल्यार तशें आमी SP कडेन बी डिस्कशन केल्लें तेजेर FIR करपाक मेळना म्हणपाक. पळय आमी कितें सांगलेलें आमकां दुबाव आसा. डॉक्टरांनी तेजी हलगर्जीपणां केल्या. डॉक्टरांनी तेका आज एक लावारीस सुद्धा बॉडी जर आसता जायत जाल्यार त्या बॉडीचेर सुद्धा पोटाचे सगळे काढून दवरता. DNA टेस्ट करपाक ते पोटान पयलीं कितें आसलेलें कितें खाल्लेलें कितें केन्नाय ते चेक करपाक मेळटा. पण ह्या डॉक्टरांनी हलगर्जीपणा करून नाका जाल्ले करून एक आंकवार भुरगे जर मरता जायत तेजी सारखी तेंच्यांनी डॉक्टरांनी सामकी वाट लावन दवरल्या अशें आमकां पयलीं पासून दिता आनी आजूय बी आमकां दिसता. ऑलरेडी हांवें DG कडेन ह्या मॅटराक लागून वचून तांकां मेळोन सगळें सांगलें की DGक सांगलें की आपूण इन्क्वायरी करतलो परत बरे भशेन. त्याच आदाराचेर आज हांव हांगासर येयल्लें. तेज्या बापूय आनी हांव हेंचो चेडवाचो एक मोबायल दवरलेलो आसा आनी त्या मोबायलाक लागून आज आमी हांगासर येयल्या. मोबायल जर तुमी FIR करिना जाल्यार आमचें म्हणणें आसा की तुमी कित्याक लागून ते मोबायल दवरले जाल्यार तेंच्यांनी आतां म्हाका सांगलां 8 तारखेक यो तुका दिता अशें म्हणून. कित्याक त्या मोबायलाचेर आमकां कितें कितें बरोवन फायल आमकां क्लोज करपाक जाय अशें सांगतात ते. फ्लाय म्हणजे आतां फ्लाय जर क्लोज करपाक जाय फायल त्या मोबायलांसून जर कांयच मेळोंक ना कोणाच कडसून तुमकां कांयच मेळोंक ना जाल्यार आमचो जो दुबाव आसा तेजेर तुमी कित्याक हें करिना. आमी सांगलें डॉक्टरांचे कॉल डिटेल काड म्हणून. कित्याक आज पर्यंत डॉक्टरांचे कॉल डिटेल काडिना. SP सांगता आपल्याक पावर ना. पावर आसा तरी कळना कोणाक पावर आसा आनी अशें जर इन्क्वायरी करपाक तुमकां पावर ना म्हणून तुमी अशेंच हलगर्जीपणा करतले. गोंयान आज अशे भुरग्यांक मारून उडयतात आनी कांय न्हू कशें कोण भुरगे वचून आपूण नेकेट जावन जीव दितलो आनी ते कलांगूट येवन मेळटली बॉडी. म्हाका तुमी सांगा कोण भुरगे अशे हे करता मेंटल असलेले तेजे डोळे ज्या रितीने उगडे असले अशें दिसता त्या चेडवाच्या आंगान हेवी ड्रग्स आसूंक जाय ना जाल्यार तेका अशें हेवी आल्कोहोल कितें अशें म्हणजे ड्रिंक तेका पिवपाक दिवंक जाय तेतून ते डोळे उगडेचे उगडेच उरल्या. आनी तो सांगता तेका रेप डॉक्टर सांगता रेप जावं जाल्यार कंप्लीट सांगता डॉक्टरान तेजे मेडिकल केल्यार ते खंयच्या तरी पॉलिटिक्स मनशाच्या आदाराचेर ते मेडिकल केल्ले आसा. खंय तरी असं ह्या आसा मिनिस्टराचो चोडो नाल्यार मिनिस्टर कोण तरी आमदार आनी अशें आसून हे सगळे हलगर्जीपणां जाल्या आनी तेजी बेश्टेत काय ना हे ना ते ना अशें करून भायल्या भायर उडयल्या. अरे एक लावारीश बॉडी मेळ्ळें जाल्यार तुमी तेजे सगळे काडून दवरिना. तुमकां तेन्ना कोण सांगता की पोटांतले काडून दवरा बिवडा म्हणून DNA टेस्ट करूंक जाय म्हणून. आनी ह्याच भुरग्याचेर तुमकां कशें मेळोंक ना ते गरीबाचे मनीस म्हणून ते गरीबाचे भुरगे म्हणून तांकां कोणाचो आधार ना म्हणून गोंयान ही अशी हलगर्जीपणां करता. तुमच्या मेल्यांचे सगळे रॅकेट तुमी लोकांच्या बायलांक मिलांक फोन करून येता तुमचे पेपरार घाण तुमी सेक्शुअली हॅरेसमेंट करतात बिरतात म्हणून हे सगळे तुमचे रॅकेट चलता आनी ह्याच लायकीचे तुमी हलकट लायकीचे. आनी हेकाच लागून खरें म्हणल्यार ना प्रमोद सावंताक आमच्या चीफ मिनिस्टरान असले एक भुरगे एक मेला म्हणून तेजी कसून चौकशी जावंक जाय आसली. वयल्यान असेंब्लीन तो नाका जाल्ले उलोवन तो कुशीक सरता. आमी कितें करपाचें सांग. तेजो बापूय एवढो कळमळटा. आवय थंयसर अर्धी जीव जाता अर्धो जीव वयता असले परिस्थिती जाल्या. आता तुमचो फुडलो स्टेप कितें आसता? आता फुडलो स्टेप जाला पळय ऑलरेडी हांवें हेजे कडेन आदोगादा कडेन म्हाजे सगळे पेपर दिल्ले आसा. ज्या रितीने हांवें पेपर काढल्या RTI मागले RTI अर्दे कुटी दिताय एक पेपर दिताय एक कंप्लेन दिना. इन्क्वायरी चालू आसता मड्याची इन्क्वायरी करता तुमी जेन्ना तुमी FIR करूंक ना तुमी इन्क्वायरी कसली करता. हांवें सांगलें तांकां अननोन पर्सनाचेर तरी तुमी FIR करा म्हणून. SPक सांगलें हांवें शुक्ला साहेबाक. तोय म्हणटा ना वैसा करने को नहीं मिलता. अरे वैसा करने को नहीं मिलता तो क्या करने को मिलता है म्हाका सांगा तुमी. आतां एडवोकेटाक सांगलें हांवें ते पेपर सगळे पळय परत RTI मागले हांवें. जर कितें मेळटा जाय हांव कोर्टान वयतलें. कित्याक आतां 4-5 म्हयने जायत येयले कितें चल्लां हेंचें अजिबात बरें दिसना. सगळे हे लोक इनॉल आसा म्हणून हे अशें घडलां. बाई तुम्ही आज कलंगूट पोलीस स्टेशनान येयल्ले कित्याक गेल्ले? आज सिद्धीची केसी आज 5 महिने जावन गेले. आज
काळंगूट पुलिशेन आयज आमकां कांयच त्याचे आयज कितेंच साखर काय लागोंक दिवंक ना. आनी दुसरी गोश्ट कितें आहा की आयज आमचो आमदार ग्लेन टिकलो आयज तेणी ह्या केशी बद्दल कांयच तेणी उलोवंक ना की सगळ्या लोकांकूय आख्ख्या गोंयच्या लोकांकूय कळंक जाय की ह्यो आमदार कशें काम करता. जावं आयज म्हणटा तो इलेक्शनाक जो उबो रावला आनी आयज सावंत सरकार सुद्दां ताचो हेका दबाव आहा आनी हे मिनिस्टरांचोय दबाव आहा म्हणून आयज केस उगड जायना ही म्हाका खबर आहा. आयज आमच्या गरिबाचे भुरगेच म्हणून ते हे करतात. आयज आमदारांचे भुरगे जावं कोणाचे चेडूं आसल्यार आयज हे करचे नासले. ती लोकांक कळंक जाय इलेक्शनाच्या टायमाक आज आमकां सुद्दां हातभार आनी हेल्प सुद्दां करूंक जाय न्ही ग्लेन टिकल्याक. ग्लेन टिकल्या खातीर केस क्लोज केल्या हे विधानसभेक त्यांनी सावंताक सांगान कितें केला सावंतानूय हे केल्या म्हणून हांव मोबायला खातीर आयज आमचो येयलो आयज आमकां मोबायल मेळत काय ना म्हणून हांव येयलो.